ही कार्यावळ स्वताचो वेवसाय उबारपाच्या थारायल्ल्या बायलांच्यो काणयो सांगता. फ्रॉम आयडियाज टू एक्झिक्युशन, इट कॅप्चर्स द रिस्क दे टेक, द चॅलेंजीस दे फेस अँड द इम्पॅक्ट दे क्रिएट. उद्योजकतायेच्या माध्यमांतल्यान आपलो फुडार घडोवपी बायलांचो हो खरो प्रवास. नमस्कार आणि येवकार आमच्या ह्या नवीन कार्यावळी. तर आयज आमी येयला कालोया हांगा. जंय आरोही शिरोडकर हिचो एक ब्युटी सॅलून आसा. जंय ती फक्त मेकओवर न्हय तर भुरग्यांक ब्युटिशन क्लासीस प्रोवायड करता. तर अशें म्हणटात की नो बिझनस इज इजी. तर तिच्या कडेन भासाभास करून आमी जाणून घेवया हाव शी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच आनी हाव इट इज करता. खूप सुंदर असा तुमचं सलून. जर्नी एज ब्युटिशियन कशी सुरू झाली और तुमची जर्नी कशी स्टार्ट झाली? 15 वर्सां पयलीं हांवें जेन्ना कॉलेज टायम आसलेलो तेन्ना म्हाका ब्युटिशियन ह्या फिल्डान आवड आसलेली आनी म्हाका म्हाजें कितें तरी करपाचें आसलेलें. सो टायम वेस्ट करुया नाका अशें खंय तरी मनान येयलें आनी फर्स्ट हाफाक हांव कॉलेज अटेंड करतालें आनी सेकंड हाफाक हांव ब्युटिशियन क्लास जॉइन केलो आनी स्टार्ट जाली म्हाजी जर्नी थंयच्यानच. काय कॉलेज आनी ब्युटिशियन. म्हाका तुमच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगता आणि एज बिझनेस एंटरप्रिनर, वुमन एंटरप्रिनर तुम्ही कसो हे बिझनेस स्टार्ट केलो? हांव आरोही शिरोडकर, आरोही हेअर अँड ब्युटी सलूनाचे ओनर. सो जेन्ना हांव डिप्लोमा क्लास केलो, स्वता शिकले, त्याच्या उपरांत म्हाका आसलें म्हाजें स्वताचेंच कितें करचें, कोणाच्या हाती सकयल काम करचें न्ही. काय अशें म्हाजो थॉट आसलेलो. सो हांवेन त्या हितूनच हांव चलपाक म्हाजी जर्नी स्टार्ट केली. फर्स्ट हांव होम विजीट दिवपाक लागले. होम विजीट दिले, बॅकअप म्हाजो रेडी केलो कित्याक म्हाका बिझनस घालपाक बॅकअप जाय आसलेलो. एक मिडल क्लास फॅमिलीसून हांव येयल्लें आसा, सो व्हडलो फायनान्शियल असो सपोर्ट कोणाचो नासलो. स्वता कितें तरी करचें आसलेलें. सो होम विजीट दिली, आनी कितें कितें वर्कशॉप घेतले, स्वताय अपडेट जालें हांव. आणि एक टाइम येयलो की अशें दिसलें आतां म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळा आनी हांव म्हाजें काम करूं शकता. हात साफ केला हांवेन ह्या हितून आनी एक म्हाजे क्लायंट केला, म्हाजें नांव केलां. आतां हांव म्हाजें स्वताचें अशें कितें तरी उबें करूं शकता. तेन्ना हांवेन स्टार्ट केलें आनी घातलो सलून म्हाजो काय फर्स्ट. सो एज फायनान्शियली तुमकां कितें डिफिकल्टीज फेस करचे पडले किंवा हे घालतना सलून घालतना खुबश्यो डिफिकल्टीज येता. सो कितें डिफिकल्टीज आसलेले? हय. फर्स्ट सगळ्यात व्हडलो टास्क म्हाका येयलो तो म्हटल्यार जस्ट तितलो व्हडलो फायनान्शियल म्हाजे कडेन जालो ना. तर आसलो म्हाजे कडेन बॅकअप, पण म्हाका एक म्हाजें ड्रीम कशें मातसो एक बरो करपाचो आसलेलो, स्टार्टअप जरी आसलो तरी. तेन्ना आमी लोनांक अप्लाय केलें. लोनांक अप्लाय केल्या उपरांत लोन सँक्शन जालो म्हाका. बट जस्ट 2 दिसांनी म्हाज्या हातीन कॅश येवपाचो टायम आनी तेन्नाच नोटबंदी प्रकरण जालें. अरे आणि मातशें खंय तरी हांव हारलें, आतां कितें करूं काय म्हणून. सो घरान तसो व्हडलोसो कोणाचो सपोर्ट ना जालो. आयज तेन्ना हांव लग्न जावंक नासलेलें, सो म्हज्या फियन्सीन तेन्ना म्हाका फायनान्शियली खूब सपोर्ट केलो आनी मोरल सपोर्ट भरपूर येयलो की तूं हार मानू नाका, तूं हार मानता तें सोडूं नी. सो तुका पळोवन फुडें कोण तरी तुज्या भशेन जातलो, ही तुजी जिद्द आसा, आयज मेरेन तूं जिद्दीन काम केलां. सो ती प्रेरणा घेवन हांव अशें उबें रावलें की ना चल म्हाज्या वांगडा कोण तरी आसा. लोनाचं जालें ना, बट आमी गोल्ड लोन केलो. गोल्ड लोन करून आमी आमचो हे सेटअप स्टार्ट केलो आणि असो टाइम येयलो की घातलो हांवेन सलून, कस्टमर ना जाले, पण हांवेन होम विजीट केली. म्हाजे जे क्लायंट पयलींचे जे आसले 6 वर्साचे, सो ते हांवेन चालू दवरले आणि म्हाका तो जो आमी गोल्ड लोन लोन केलेलो आमी, बँक लोन फायनान्स, सो तो आमकां घेवपाची गरज पडली ना. सो तेन्ना परत खंय तरी बरें दिसलें, स्वताक शाबासकी दिली. पळय आयज लोन घेतलो तर लोन तुका फेडूंक जाय आसलेलो. पूण आमी जो गोल्ड लोन एक धाकटो स्मॉल अमाउंट काडलेलो, तो आमी विदीन 6 मंथ क्लियर केलो. आणि माझा सेटअप आयज 16 वर्सां जाली, ह्या हितून हांव उबें आसा. गुड. आणि अशें आमी येताना आतां वाटेर पयलें हांगा खुबशे ब्युटी सॅलॉन्स आसा, खूब जाणांनी घातला. सो तुका अशें कितें मोटिवेशन गावलें की कांदोळेच तुका सलून म्हणजे घातलो तुवें आनी कॉम्पिटिशन म्हणटा तें खूब आसा. सो कशें कोप अप केलें तुवें? पळयात खंयच्याय फिल्डान आमी जेन्ना वयता, कॉम्पिटिशन हें हय. आसताच.
पण स्वतःचेर जर कॉन्फिडन्स असा आणि आपल्या कामाचेर विश्वास असा की हांव जी सर्व्हिस दिता ती बरी असा. माझ्या आतां सायडीक जरी कोणी सलून घातलो तरी हांव अशें म्हणचें ना की तेची सर्व्हिस बरी ना, म्हाजी सर्व्हिस बरी आसा. हे म्हाजें अशें म्हणणेंच केन्ना आसचें ना, कित्याक म्हाका म्हाज्या कामाचेर विश्वास आसा. हांव म्हाज्या पयसो हेच्याच फाटल्यान धांवना. म्हाका म्हाजें नांव करपाचें ह्या करियरांत. सो पयसो कितें आयज येता, वयता. अशें खूब जालां. केन्ना केन्ना हातीन कांयच पयसो आसना, केन्ना केन्ना लाखांनी हातीन पयसो आसता. सो पयशांचो असो हें ना, पण म्हाका सदांच आसलें म्हाजें कितें तरी हांवेन नांव करपाचें. सो तशें म्हाका कोणाचो काय प्रॉब्लम जालो ना, कित्याक म्हाजें उलोवप म्हाजे कडेन एकदां क्लायंट येयल्या उपरांत तो कम्फर्टेबल आसता. म्हाजें उलोवप, म्हाजें हांसोन तेंकां अटेंड करप, वेलकम करप आनी म्हाजी सर्व्हिस. कारण असो हे टायम सुद्दां येयल्लो आसा की हांव वन मॅन शो केल्लेले आसा. स्टाफ दवरूंक ना. केन्ना स्टार्टींग न्ही. सो कोणाक दवरूंक ना. वन मॅन शो अशें केले. होम विजीट येयले भायर पार्लर बंद दवरून हांव वयतालें. पूण म्हाका कॉल येताले, "आरोही तूं आसा सलूनांत?" तर "मॅम हांव मातशें भायर चल्लां, म्हाका एक कोणाक न्हेसोवपाक वचोंक जाय, जावं आनी कितें ऑर्डर आसा." अशें जालें. तेन्ना म्हाज्या खातीर ते क्लायंट एक एक वरां बसून रावताले की ना आरोही आपूण खंय वयचना, तूं येयलें की म्हाका एक कॉल करता. सो तेन्ना खंय तरी बरें दिसतालें की ना हांवेन कितें तरी अचीव केलां. पयसोच हें सगळें आसना. म्हाज्या सर्व्हिसी खातीर म्हाजे क्लायंट एक एक वर बसून रावता. खूब बरें दिसता. तुमचें ब्युटी सॅलॉन आसा तर कस्टमर्स तुमकां खूब येता आसतले. सो एक वर्ड ऑफ हें आसता, माउथ आसता. सो तो कसो टिकोवन दवरता तुमी? खंयच्याय सलूनान आमी गेली सर्व्हिस दितली तेचे तुमकां पे करचें पडटा. ओके. बट आतां ह्या जनरेशनान जावं आतांच्या जे लायफ आसा तेतून रिस्पेक्ट हो खूब म्हत्वाचो आसा. सो म्हाज्या कडेन क्लायंट जेन्ना एंटर जाता तर तेंकां हांव एक बरें स्मायल फेसीन एंटरटेन करता. तेंकां कितें जाय, कशें जाय हें करून दिता. म्हाका जेन्ना पयशे मेळटा तेन्ना हांव सॅटिस्फाय जायना. म्हाजें काम पळोवन जेन्ना म्हाजे क्लायंट सॅटिस्फाय जाता तेन्ना दिसता म्हाका की हांव सॅटिस्फाय आसा कशें. कळ्ळें. जशीं वर्सां पास आउट जाता, पास जाता, तशें टॅक्नॉलॉजीस वाडटा हय. किंवा आमची स्किल्स जी आसा खंयच्याय बिझनसान आमकां वाडोवची पडटा. सो तूं कशें स्कील वाडयता ऑर तुजी ग्रोथ कशी करता? खूब बरो क्वेशन आसा. हेतूंतसून ह्या माध्यमातून सगळ्यांक मेसेज एक पावतलो. पळयात ह्यो फील्ड असो आहा की दिसान दीस अपडेट जावपाची गरज आसा स्वताकूय. हांव एक 16 वर्सां पयलीं शिकलेलें मनीस. पण आतांचे जे क्लायंट जे येता न्हू इन्स्टाचेर स्क्रोल करता रील्स आनी कितें कितें सर्विसीस पळयता. सो ते जेन्ना हांव शिकलेलें तेन्ना ते सर्विसीस नासले. फॉर एक्झाम्पल हायड्रा म्हणात, एअर ब्रश मेकअप म्हणात, हे अशे वेगवेगळे वेगळे फिल्डान हे जाल्लेले आसा. सो हांव जेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांव म्हाका स्वताक अपग्रेड करता. हांव क्लासीस जॉयन जाता. म्हाका शिकयता हांव, बट म्हाका शिकपाची आवड खूब आसा. कळ्ळें. म्हाज्या कडेन जेन्ना भुरगीं शिकपाक येता, हांव क्लासीस घेता, वर्कशॉप घेता, साडी प्री प्लिटींग वर्कशॉप घेता, एक मेकअपाचे सेशनां घेता, जावं हो ब्युटी पार्लर जो आसा, हो जो फूल कोर्स आसा डिप्लोमा हो हांव शिकयता. आणि जेन्ना हांव शिकलेलें तेन्ना म्हाका तो 2 फावटी कोर्स करचो पडलेलो. कारण म्हाका जाय तितलें पुरेशें नॉलेज मेळ्ळें ना 100% की हांव म्हाजें कितें तरी करूं शकतलें अशें नॉलेज मेळ्ळें ना. तेन्ना जेन्ना म्हाज्या कडेन भुरगीं येता तेन्ना म्हजो फर्स्ट क्वेशन तेंकां आसता की तुमकां फोर्सफुली धाडला कोणी की तुमी आतां काय करिना जाल्यार हें तरी करून पळयात. अशें सांगून जर तुमकां पेरंट्स धाडटा जाल्यार प्लीज तुमी शिकूं नाका. तुमकां स्वताक आवड आसा आनी तुमी स्वताचें कितें तरी करतलीं असो तुमचो हेतू आसा जाल्यार म्हाका आवड आसा हांव शिकयता. आयज मेरेन ह्या 16 वर्सान हांवेन 150हून चड स्टुडंट्सांक ट्रेन केल्या. आणि खोशी भोगता की तेंच्यांनी आपलो सलून घातला, कोण ओन ऑर्डरीज घेता. हांव जेन्ना तेंकां शिकयता तेन्नाच तेंकां सांगता तुमचें स्वताचें कितें तरी करात. तुमी तुमच्या पांयार उबे रावात, कोणाचेर डिपेंड रावूं नाका. ही म्हाजी सदांच तेंकां शिकवण आसली. आणि इन फ्युचर म्हाका अशें करपाचें आहा जेंकां खरीच फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा. कित्याक म्हाका शिकताना खूब प्रॉब्लम्स येयल्लेले, जावं बिझनस सेट करताना खूब प्रॉब्लम येयल्ले. ते तेंकां येवचे न्हू कित्याक हो म्हाजो अनुभव. स्टार्टींग अशें जालें की थोड्या जाणांनी म्हाका सांगलें, "आरोही तूं इतलें एक्सप्लेन करूंक वचो नाका, डीपली 100% नॉलेज दिवपाक वचो नाका. इतलें दिवप नासता." पण तेन्ना हांवेन म्हटलें ना, म्हाका त्रास जाल्लो हांव शिकताना तो त्रास तेंकां जावंक जायना. कळ्ळें. कोण तरी एक लोन काडून शिकपाक येता, कोणाच्या घरान सिंगल पॅरंट्स आसता, तो आपलें कितें तरी करचें म्हणून शिकपाक धाडटा.
ना तेंका हांव 100% शिकयता. म्हाजो क्लास हो 3 म्हयन्याचोच आसता, पण म्हाजी स्टुडंट्स म्हाजे कडेन 6 म्हयने आसता. कित्याक ती जे मेरेन फूल ट्रेन जायना त्या मेरेन हांव तेंका एक्झिट करिना. कित्याक ती आनीक कोणा कडेन तरी जॉब करतली, तेन्ना विचारतली तूं कोणा कडेन शिकला? तेन्ना नांव म्हाजेंच येतलें. तेंच्यांनी बरें केलें म्हाजें नांव येतलें. तेंच्यांनी हें केलें जाल्यार आरोही कडेन शिकलेले बरें करिना अशें जातलें. सो म्हाजो मोटीव हो आसा. एज अ वुमन एंटरप्रेनर तुवें आपलो बिझनेस स्टार्ट केलो आणि जी बायलां आसा जेंका घरांतसून भायर सरपाचें आसा, आपलें कितें ओन स्टार्ट करपाचें आसा, सो तेंकां तूं कितें एडवायस दिवंक सोदता? पळयात आतां म्हाजी जर्नी जर तुमी पळयली तेच्यासून कोणूय एक बायल आसा ही भायर सरतली आयकोनूच. कित्याक बायल मनीस हे अशें आसा जे शक्य ना हे तेंच्या डिक्शनरीन नासता. सारकें. अशक्य गजाली शक्य करता अशी बायलां आसा आयज. इम्पॉसिबल अशें कांयच ना बायलांक. कित्याक ती संवसार, भुरगे, चूल, मूल आनी आपलें करियर हे जर घडोवंक शकता जाल्यार कितेंय करूं शकता न्ही. सो म्हाजें इतलेंच सांगप आसा की अशी खचून जावं नाका. बाबा म्हाजे कडेन फायनान्शियल ना, म्हाका कोणाचो सपोर्ट ना, अशें ना. आमकां सपोर्टाची गरज नासता. ज्या मेरेन तुमी भायरूच सरची ना, त्या मेरेन तुमी कांयच करूं शकची ना. कारण आयज सपोर्ट नासलेले मनीस जर आयज हांगा उबे आसा, जाल्यार तुमी कितेंय करूं शकता. हय. सो तूं तुजे बिझनेस आणि घरांतल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनूय कशें सांबाळटा? वाह! खूप मजा येता. हो एक टास्क आसा. लायफ म्हटल्यार चड उतार हे आमच्या लायफान आसाच न्ही. तशेंच म्हाका कशें पयलींच्यानूच घरांतलें करून भायलें कितें करप अशें म्हाका टास्क कशें दिसलें ना केन्नाच. सो म्हाका तें इझी केलें. सो म्हाका कुकिंगाची खूप आवड आसा. घरांतलें काम करप, भायर कितें तरी करप आनी सगळ्यान व्हडलें म्हटल्यार म्हाका आवड आसा ह्या कामाची. तूं म्हाका रातचे 12ंक उठय आनी म्हाका मातशें ह्या फिल्डांतलें कितेंय काम करून न्हिदेन सुद्दां हांव फ्रेश दिसतलें तुका. इतलें आवडीन हें हांव काम करतलें. काय हांवें जेन्ना एंटर केलें तेन्ना हांगा ट्रॉफीज पळयले. सो डिफरंट टायपाच्यो आसा. म्हणजे एकूच कॉम्पिटिशनांतले किंवा एकूच हेतूंतले ना, डिफरंट आसा. सो त्याच्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता? आवड अशी सगळ्या बाबतींत म्हाका आवड आसा. जशें डान्सिंग आसा, फॅशन शो आसा, नाटक, देन भरपूरशा गोश्टींत म्हाका आवड आसा. सो हांव प्रोग्राम आमच्या कांदोळेन, कलंगूट, पेन्जीम ह्या एरियेन म्हाका जाता. सो 2023 फर्स्ट हांव स्टेजीर चडलेलें मिसेस कलंगूट हो ताज हांवें जिखला. सो थंयच्यान म्हाका अशें दिसलें की बाबा हय हांव कितें तरी करतलें. म्हाका आवड आसा. सो ज्या मेरेन पॉसिबल आसा, ज्या मेरेन हांव टायम म्हाकाय स्वताक दिवंक शकता त्या प्रोग्रामांनी हांवें पार्टिसिपेट केला. बेस्ट स्माइल म्हणात, बेस्ट वॉक, बेस्ट इंट्रोडक्शन, देन रॅम्प वॉक, बेस्ट गरबा डान्सर अशे म्हाजे कडेन 7-8 ट्रॉफीज आसा. सो तेन्ना पळयता तेन्ना खूप बरें दिसता आनी ते म्हाज्या सलूनान हांवें शोकेस केल्या. सो कोणूय जेन्ना क्लायंट एंटर जाता तेन्ना ते पळयता, एप्रिशिएट करता तेन्ना चड खूप बरें दिसता. हय. सो एज बिझनेस वुमन तुमचे फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा ह्या बिझनेसाक घेवन? फ्युचर प्लॅन्स म्हणूंक गेल्यार तर स्वप्न म्हाजें एक खूब मोठें आसा की म्हाका म्हाजे ब्रांचेस करूंक जाय. पण कितें ब्रांचेस केलेत म्हणून जायना, ते तुका हँडल करूंक जाय. आतां एकटे मनीस तूं 10 जाग्यार वचूं शकना न्ही. तेन्ना तुका तसो बॅकअप जाय आसता की बाबा चल तुज्या कडेन ही टीम आसा जी विश्वासान काम करतली. पण अशें केन्ना केन्ना जाता की स्टाफान मातशें खंय तरी जॉब सोडलो तेच्या आपल्या पर्सनल प्रॉब्लमाक लागून जाल्यार येतलें. सो म्हाका कशें हांवें हेतून नांव केलां. म्हाका नांव खंय म्हाजें तें रेकॉर्ड ब्रेक करपाची इच्छा ना. पण म्हाजी अशी इच्छा आहा की हांव एक बरी अकॅडमी ओपन करची. आता म्हजें नाव तर जालाच पूण ज्या भुरग्यांक खरोच फायनान्शियल सपोर्ट ना आनी तांकां शिकपाची इच्छा आसा आनी आपलें कितें तरी करपाचें आहा तर हांव फ्री ऑफ कॉस्ट सुद्दां तशा भुरग्यांक शिकोवपाक रेडी आसा. खंय. हय. सो हो बिझनेस घालपाक तुका प्रेरणा कशी गावली? प्रेरणा म्हटल्यार आमच्या मम्मांक पळोवन खूब हें येता. तिणी आपलें स्वताचें कितें तरी करून आमकां घडयली, आमकां शिकयली. सो ती एक बायल मनीस जर करूं शकता जाल्यार हांवूय खंय तरी करूं शकता. आनी हो बिझनेस घालतना एक तर सगळ्यात मोठो वांटो म्हाज्या मम्माचो आसा, म्हाज्या फियन्सीचो, आतां म्हाजे मिस्टर जाले आनी म्हाजी भाची. सो आयज मेरेन तेंच्यांनी म्हाजी साथ सोडूंक ना आनी आयज म्हाका खूप अभिमान आसा की म्हाजो हो आयचो पॉडकास्ट आसा तो म्हाजी भाची इंटरव्यू घेता. सो म्हाका खूप बरें दिसता. तर ह्या आमच्या वांगडा आसले आरोही शिरोडकर.
एक मल्टी टॅलेंटेड अशी पर्सनॅलिटी जिच्या कडल्यान खूब कितें आमकां शिकपाक गावलें आणि जशे तिचे कडेन स्टुडंट्स येतात ती खूब कितें शिकून वयता हांगाच्यान सो तिका ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव आणि तिने असोच आपलो बिझनस फुडें व्हरचो थँक्यू तुमकां सुद्दां थँक्यू आणि पुराय गोंयकारपण टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली थँक्यू व्हेरी मच युअर वेलकम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.